नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। श्रीपाद भाऊक वतली ही वेचणूक पहिली परस चढ जड। पर्रीकारान खंय सांगला आता फुडें बीजेपी तुम्हीच सांभाळपाची, मात वेचणूक लढोवपा शिवाय पर्याय ना। पार्सेकाराचे हेड ऑन। जम्मू काश्मीरात जयशाड एन्काउंटर मोहीम यशस्वी। पुलवामा उपरांत 3 सप्तकां भितर 18 आतंकवाद्यांक मारले। 8 पाकिस्तानी, 6 जैशाचे टॉप कमांडर, सहसूत्रधार कमांडर मुदस्सिराचो एन्काउंटर। पक्ष तिकेट दिवंक शकता, आमदार थारायता लोक। मांद्रे पार्सेकाराचे सभेक प्रचंड प्रतिसाद। श्रीपाद भाऊन सोपटेक उमेदवार जाहीर करून केली मोठी चूक, फळां भोगची पडटली। पार्सेकाराचे शिनाल। लोकसभा आणि पोटवेचणुकेत गोवा सुरक्षा मंचूय देंवता। शिरोडा मांद्रे उमेदवारांची नावां जाहीर। 17 मार्चाक थारता म्हापशेंचो उमेदवार। 19 मार्चाक लोकसभेच्या उमेदवारांची घोषणा। मुक्ती दीस प्रजासत्ताक दिसाचे सुवाळ्यांनी भुरग्यांक भड्डेल्ले, बुरशी आयिल्लें खाण, बिलां लाखांनी, कंत्राटांनी गुड्डल सावां। अर्थ खात्याची बिलां हरकत निमाणे पास केलें मंत्रिमंडळान। आणि ISLांत मंगळारा FC गोवा आड मुंबई सिटी FC सेकंड लीग सेमीफायनल। अजून फायनलीत पावंक ना FC गोवा कोचाची शिटकावणी। श्रीपाद भाऊक ही वेचणूक पहिली परस चढ जड वतली। ताचे खातीर आपूण प्रचार करपाक शकचो ना। मनोहर पर्रीकाराक मेळपाक गेल्लो तेन्ना ताणें सांगलें आता फुडें बीजेपी तुम्हीच सांबाळपाची, मात वेचणूक लढोवपा शिवाय आपल्याक पर्याय ना, अशी सनसनाटी विधानां लक्ष्मीकांत पार्सेकारान हेडॉनात केल्यात। तुमची आनी मनोहर पर्रीकाराची फाटली सप्तकां जाल्ली भेट, जंय सगळ्यांक एक अशे आवाज तयार जालो की तुमकां फाटी सर आनी चड फुडें वचनाका हें सांगपा खातीर तुमची भेट जाली। त्या भेटी उपरांत कितें फरक पडलो? ना, तशी तीच एक न्ही, ताच्या पयलीं एक म्हयनोभर पयलीं हांवें एकदां भेट घेतलेली। कारण हो सगळो एपिसोड जरी जालो तरी मनोहर बाब हो आमचो जुनो मित्र। आमी बरोबर सगळे खास्ती खाल्ल्यात आनी पक्ष उबारला। ताणें म्हाका फाटीसार बीन म्हणून कांय सांगूंक ना। ताणें म्हटलें की आपल्याचें आतां आपूण थोड्या काळा खातीरच आसा आनी त्यामुळे तुमी आतां हो पक्ष सांबाळूंक जाय, अशा स्वरुपाचें निवेदन ताणें केलें। सो खंयच निवडणुकीक उबो रावनाका बिवनाका असली गजाली जाली ना? ना। एक सांगात सर की उत्तर गोंयचे जेन्ना आतां निवडणुकीचे आमी पळयतात, तुमकां कितें दिसता की बीजेपीची पोझिशन उत्तर गोंया भितर सद्याक कशी आसा? हांव कांय केन्ना कॉन्टेस्ट करूंक ना लोकसभेक। भाऊ मुख्यमंत्री आशिल्ले, भाऊ प्रचार केला, तुम्ही सगळे सभा केल्यात, आज तुमची असेसमेंट कितें? प्रचार केला, सभाय केल्यात, भोंवल्यात आनी भाऊक व्हडलोसो त्रासूय पडूंक ना। आज स्थिती वेगळी आसा। हें भाऊन समजल्लें न समजपाक काय भाऊ इतलो खुळो आसा असो ना। एक गजाल सर, इट इज अ चॅलेंज फॉर हिम। इट्स अ चॅलेंज, डेफिनेटली बिगर चॅलेंज दॅन प्रिवियस इलेक्शन, ऑफ कोर्स, फार बिगर। जम्मू काश्मीरात जयशाड एन्काउंटर मोहीम यशस्वी। पुलवामा उपरांत 3 सप्तकां भितर 18 दहशतवाद्यांक मारले। 8 जैशाचे, 6 टॉप कमांडर। हल्ल्याचो सहसूत्रधार जैशाचो सेकंड कमांडर मुदस्सिराक लष्करान त्राल ऑपरेशनात राती मारलो। मुदस्सिर आनी खलीद सुरक्षा दळांक जाय आशिल्ले। खलीदाचे बॉडीची खात्री चल्ल्या। जम्मू काश्मीरांतल्या एकान एक पाकिस्तानी आतंकवाद्याक मेकळे करपाची सुरक्षा दळांची मोहीम। Mudassir was the main conspirator of the Pulwama attack on the Letpura COB, as also the Pulwama convoy attack. The other one is the Khalid, codenamed Khalid by Pakistan. That has been ascertained. We have been getting after the JEM and we have eliminated 18 terrorists so far.
in last 21 days. Out of them, 14 being from JEM, and 6 of them, they are main commanders. And we have also eliminated JEM's second commander, Mudassir. Kamran, like I told you last time, was eliminated on 17th and 18th. And today we have eliminated Mudassir of Mandura village, Tral, a local terrorist. However, the initial input suggests there was also a terrorist who has been eliminated by a codename Khalid of Pakistan, JEM. Our main emphasis after the 14th of February convoy attack was elimination of the JEM leadership, and we have been very successful in doing that in about 3 weeks' time ever since that time. बीजेपीन जाय तांकां तिकेटी वाटीत सुटचे निमाणे आमदार कोणाक करचो तें लोक थारायतलो पार्सेकाराचें विधान मांद्र्या आयतारा पार्सेकाराचे सभेक कार्यकर्त्यांचो उपाट प्रतिसाद बीजेपीची सर्वेची सगळीं नाटकां बीजेपी आपल्याक जाय तसो सर्वे घुवणावंक शकता म्हूण पार्सेकार उलयला मांद्रे बीजेपीचे रॅलींत श्रीपाद भाऊन सोपटेक उमेदवार म्हूण जाहीर करून मोठी चूक केली फळां भोगची पडटली म्हूण पार्सेकारान भाऊक शिनाल दिला वनवास हे कोणाक सुटलें ना सुटलें ना त्या वनवासांतसूनच मनीस घडत आसता वनवास हो केवळ म्हाका ना केवळ इतकेंच ना तुमकां सगळ्यांक लागला आणि मतदारसंघातल्या सगळ्या जनतेक लागला इलेक्शन डिक्लेअर जाल्यामुळे आता आमकां काही फास्ट स्टेप्स घेवचे पडटले आमी इलेक्शन डिक्लेअर जातकीर फास्ट स्टेप घेता आसतना आमची टीम आसा ती आमी डेली मेळत आमी निर्णय घेत वयतले आनी एक गोष्ट हांव शेवटचें निवेदन करता तुमी सगळ्यांच्या भाशणांत बदल पासून लक्ष्मीकांत पार्सेकाराकच तिकीट दिवची अशी आयली हांव मातशें भितर एमेंडमेंट करता आणि मांद्रेची तिकीट पक्षान केरळातल्या खंयच्याय कार्यकर्त्याक दिवची खरें रॅली जी आसली ती कोणा खातीर आसली देशभरांत रॅलीजाचें आयोजन केल्लें आणि मोदीजींचे हात घट करपा खातीर प्रत्येक मतदारसंघात त्या त्या खासदारा फाटल्यान रावपा खातीर रॅली आसली एका अर्थान श्रीपाद नायका फाटल्यान रावपा खातीर रॅली आसली सभागृह विसारलो आणि त्याचे टुणटुणे वाजोवन घेवन म्हाका दिसता एक एका वाटेन श्रीपादान केले हे अक्षम्य चूक म्हणजे ताणी सगळ्यो अपेक्षा भंग केल्यो आमी ताका देव मनीस धरिली ताणें केल्ल्यो जे खंय कमी उरलो कितें आसलो जाल्यार आमचो श्रीपाद भाऊ तो म्हणून आमी स्विकारी पूण ही गजाल ताणें मोठी चूक केल्ली आसा आणि त्यामुळे ताणें ताची फळां भोगपाक म्हाका दिसता ताका रावचें पडटलें सर्वेचें नाटक करून जर म्हाका खेळोवपाचो प्रयत्न करता आसा सर्वेचो रिपोर्ट कितें आसतलो हो पक्षय ठरोवंक शकता तांकां जावो तसोय सर्वे मेळोवंक शकता आणि सर्वे ताच्या फावरार आसा हे करून ताकाय तिकेट दिवं शकता पूण तिकेट पक्ष दिवं शकता आमदारकी दिवपाची जबाबदारी ह्या जनतेची त्यामुळे दिवची तिकेट तुम्ही तिकेट दीत राहा आमदार करप की ना ही मांद्रेची जनता ठरयतली लोकसभा आणि पोटवेंचणुकेत सुभाष वेलिंगराचो गोवा सुरक्षा मंचूय देंवता मंचान सोमारा सकाळी उमेदवाराची घोषणा केली पोटवेंचणुकेत शिरोड्या जीएसएमाचो संतोष सतरकार मांद्र्या स्वरूप नायक आसतलो म्हापशेंचो उमेदवार आयतारा 17 मार्चाक थारतलो जीएसएमाचे लोकसभेचे दोनूय उमेदवार 19 मार्चाक जाहीर जावपाचे आसात तीनूय मतदारसंघांतल्यान गोवा सुरक्षा मंच बाय इलेक्शन्स लढयतली आणि लोकसभेच्या दोनूय सिटांक कॅन्डिडेट्स उबे करतले मांद्रे म्हज्या उजव्या सायडीक जे बसल्या
श्री स्वरूप जयदेव नाईक एक युवा आमचो खरो म्हणजे मांद्रे मतदारसंघाचो अध्यक्ष म्हणूनय ताजी जबाबदारी आसा. दुसरो कॅन्डिडेट जो आसा तो म्हज्या हांगा दाव्या बाजूक आसा शिरोडा. तांचें नांव संतोष पंढरी सतरकर. हे बेतोडा रावतात. मांद्रे आनी शिरोडा हांगाच्या दोनूय कार्यालयांची उद्घाटनां ही बुधवार दीस 13 मार्चाक मांद्रेच्या कार्यालयाचें उद्घाटन जातलें आनी बेरेस्तार 14 तारखेक शिरोडा कार्यालयाचें उद्घाटन जातलें. आनी त्याच दिवसा पासून प्रचाराचो ऑफिशियल प्रारंभ जो आसा तो आमी करतले. म्हापसा मतदारसंघान गोसुमा लढयता पण त्या उमेदवाराच्या नांवाची घोशणा 1-2 नांवां आमचे कडेन आसा. फक्त कार्यकर्त्यांक विचारपाक जाय म्हणून आयतार दीस 17 मार्चाक ती डिक्लेअर केलो वतलो कॅन्डिडेट म्हापशाचो. लोकसभेच्या दोनूय मतदारसंघांत जे कॅन्डिडेट्स दवरतले ते कॅन्डिडेट्स आमच्या दोळ्यांसमोर नक्की आसा म्हणजे फिक्स्ड आसा. घोशणा फक्त कितले केन्ना करपाची हे आमी ठरयताले. ती घोशणा ताज्या पयलीं जी मिटींग जातली आमची एक्सटेंडेड कोर कमिटी म्हणून त्या कमिटीन एकदां फायनल हें करतले फायनल थिंकींग घेतले आनी 19 मार्चाक आमी ह्या दोनूय मतदारसंघाचे कॅन्डिडेट जे आसा ते डिक्लेअर करतले. गिव ए कमर्शियल ब्रेक. 19 डिसेंबराचो मुक्ती दीस 26 जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिसा सारख्या सरकारी सुवाळ्यांनी वांटेकार भुरग्यांक भड्डेल्लें बुरशी आयिल्लें खाण आनी त्याच रिफ्रेशमेंटाची लाखाची बिलां टॅक्स पेयराच्या बॉल्सांतल्यान. रिफ्रेशमेंटाचे कंत्राट टेंडर कडेक दवरून लिमिटेड टेंडरा वरवीं दिलें. एक गैर गजालीक लागून अर्थ खातें बिलां पास करिना जालें. निमाणें मंत्रिमंडळाक प्रस्ताव घालून बिलां पास करून घेतल्यांत. पर्रीकार सरकाराचो पोस्ट फॅक्टो कारभार. हे पळयात 19 डिसेंबर 2018चे मुक्ती दिसाचे सरकारी सुवाळ्या खातीर राज्य आनी तालुका पावण्यार प्रॅक्टीस करपी भुरग्यांक असले भड्डल्ले बुरशी आयिल्ले घाण खाण दिला. भुरग्यांनी ऑन कॅमेरा हो सरकारी कारभार एक्सपोज केल्लो. Get tired after marching, after standing for 20 minutes or 30 minutes. We get tired. So after that we require a lot of energy. We go back to our school to continue our study. So students have to bring their additional tiffins to fill up their stomachs and later on. So that's not enough for us. After that you get refreshment. So it is enough. The refreshment is not at all good. Okay. Not good at all. We don't eat properly. We just don't eat it. So क्वालिटी नासता एक म्हटल्यार. दुसरें म्हटल्यार क्वांटिटी सुद्दां आमकां काय मेळना. विकणां मेळटा विकणान काय आमचे पोटाक सुद्दां लागना ती आनी दाळ बीन अशें काय बरें नासता इतकें क्वॉलिटीक काय मेळना. फंगस आसता भिकणांनी सुद्दां आनी ती फ्रूट दितात ते बीन कुसलेले आसता आनी नाल्यार कितें तरी जाल्लेले आसता. गोंयचे 50 जातली गोंयची 10 बीन बरी आसता. सगळे पाड आसता तेजी थंयच्यान कोणाचेच पोट भरना नासता. क्वॉन्टिटी मातशी आसल्यार चलता पूण बरी क्वॉलिटीचे आसपाक जाय. फूड शूड बी क्वॉलिटेड. ज्यूस बी दिवपाक जाय अशें. ट्रॉपिकल बनाना बी मेळपाक जाय. आता त्याच रिफ्रेशमेंटाची सरकाराक लाखाची बिलां आयल्यात. 19 डिसेंबराच्या रिफ्रेशमेंटाचे बिल 11,65,000 जाल्यार 26 जानेवारीचे रिफ्रेशमेंटाचे बिल 12,52,000. दोनूय बिलां मेळून 24,18,000. कंत्राटाची पद्दत पाळूंक नाशिल्ल्यान अर्थ खात्यान बिलां क्लियर करूंक न्हयकार दिलो. निमाणे ही कंत्राटां कशी दिली आनी बिलां कशी पास करून घेतली ती पळयात. खेळा खात्याचो घाळपणा हातून उक्ताडार आयला. 19 डिसेंबर 26 जानेवारीच्या सरकारी सुवाळ्याक वेळ कमी म्हणून सांगून कंत्राटाचे नेम कडेक रिफ्रेशमेंटाचे कंत्राट टेंडर केलेच ना. आपयल्ले डायरेक्ट लिमिटेड टेंडर प्रक्रिया मोडिल्ल्यान अर्थ खात्यान बिलां पास केली ना आनी ताका लागून खात्यान मंत्रिमंडळा कडच्यान बिलां पास करून घेतल्या. मुक्ती दीस आनी प्रजासत्ताक दिसाचे सुवाळे दर वर्सा थारायल्ले दिसा जातात. ऐन वेळार टेंडर काडपाचो प्रश्नूच येना. इतले आसूनय टेंडर बायपास घाई गडबड करून लिमिटेड टेंडराचे गुड्डुला सावन आनी असलो वेव्हार क्लियर करूंक निमाणे कॅबिनेट इतले करून भुरग्यांच्या तोंडान भड्डल्ले बुरशी आयिल्ले खाण. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सगळे नेम मोडून पेडणे हरमल कोयराक उजो घालून विलो लावपाचे प्रकार चल्ल्यात. लोकांच्या भलायके कडेन खेळ करून बायोमेडिकल गार्बेजीच्योय उघड्यार राशी मारतात. हरमल वाठारांत गार्बेज एकठांय करपी कॉन्ट्रॅक्टरान कोयराक उघड्यार उजो घाला म्हूण थंयचो लोक बोवाळ मारता. लोकांनी कामगारांक रंगे हात धरले.
हरमल पंचायतीन खंय एक्शन घेवची. ह्यो रिस्पॉन्सिबल हो पळय हँडलाचे प्रश्न ना आग घालपाची ना. तुमकां सेग्रिगेशन करपाक कळना. सेग्रिगेशन कळना. अरे तुम्ही अख्ख्या गांवांत वचून पळया थंय आमकां थंय अरे श्वास घेवपाक मेळना. असो धुवर अख्ख्या वाड्यार आमच्या काय ना. हो पळय ह्यो मनीस फाल्यां पंचायतीन वयता न्हू हांव घेवन. हे पळय कशी आग आनी अख्ख्या हरमलान सगळो धुवर जाल्लो आसा. जळिल्ल्या कोयराचो सगळो धुवर लोकवस्तीत घुसता. लोकांक नाका शेवट. हे आज आग लागली ना कमीत ते 4 दीस जाल्लेले आहात आणि हेचो आमकां त्रास इतको जाल्लो आसा की आमच्या भुरग्यांक तशेंच आमच्या जाणट्यांक सगळ्यांक त्रास जाल्लो आहा. त्याच बरोबर आमच्या हयसर इस्कॉल आहा. ह्या इस्कॉलाकय त्रास जाता. गार्बेज डंप केले म्हणून आमकां काय प्रॉब्लेम ना. तेंच्यांनी सेपरेट करून ते जे जाग्यार सालिगांव खंय पावोवपाचे आहा थंय पावोवपाचे. इतल्यार ना बायोमेडिकल गार्बेजीच्योय उगड्यार राशी. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आणि पंचायतीन खंय एक्शन घेवंक जाय. पंचायतीक बदनाम करपाक हे कोणाचे तरी कारस्थान म्हूण सरपंच सांगता. म्हाका कोण तरी बदनाम करपाक ही सगळी कारस्थानां करता आनी हांवें तेजो शोध लायला की म्हाका ते कोण आग घालपी आहात ते मेवल्यात पूण तांकां कोणी धाडला आनी करपाक हे करचे लायला तो मनीस म्हाका मेळो पर्यंत हांव ठाम बसचोच ना. कोट्यांनी मोडून दर्यादेग वाठारांतल्या कोयराचो विलो लावंक म्हूण सरकारान गार्बेज प्लांट घालो. हरमलचो कॉन्ट्रॅक्टर तो प्लांटार दिवचो सोडून उजो घालून मेकळो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. ISLांत मंगळारा राती फातोड्डे FC गोवा आड मुंबय सिटी FC सेकंड लीग सेमी फायनल जाता. पयलो लेग 5-1 जिखिल्ल्यान फायनलींत पाविल्ल्यात जमा अशी धारणा जाले ती चुकीची. फुटबॉलांत कितेंय जावंक शकता अशें म्हणत कोच सर्जिओ लोबेरान मंगळारचे मॅची विशीं प्रोफेशनल एटिट्यूड सगळ्यांक क्लियर केलो. Nosotros sabíamos que una semifinal es un contexto diferente a lo que es un partido en una liga regular. We knew that the playoff is a completely different story to league match. Durante 180 minutos puede haber momentos buenos y momentos malos. Es imposible que un equipo tenga 180 minutos buenos. Throughout the 180 minutes there can be bad, good moments. It's impossible that a team goes through only good moments. Y lo importante es mantenerse como equipo trabajando de una forma colectiva durante esos buenos momentos. Es mucho más fácil, pero sobre todo durante los malos. And the most important thing is keep working and keep playing as a team, as a whole, during the 180 minutes, during the good moments. That is easy, but also during those bad moments. El inicio no fue el que deseábamos, empezar perdiendo, pero me quedo y estoy muy orgulloso de la reacción del equipo a partir de encajar un gol y cómo desarrolló el resto del partido. The beginning wasn't what we expect, wasn't that good, but I'm very happy, very proud of that reaction, and then the way the team get the game going. The same thing that I said after the game, and I agree with Robert. So let me say again to try to explain myself better. In football and in life, we can never say never. I think yes, we have a chance. We have a small chance to change the results. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.